ఇక్కడ చూసుకోండి కదా आपके साथ तो कॉन्टेक्ट कर लिया बेंगलोर वाले ने ना, बोले
Hello. Bro. Okay. I already opened enter. Yeah, Swamiji went for bath. So I have. Okay. Thank you. Bro, if you don't mind, I will give you my. Please text me in WhatsApp same dialogue. Okay. Not for that. We have to. For, thank you, bro. Thank you so much. You are doing very well as per our standards only. You are doing very well as per our standards only. Good, perfect for all this. Message. చేసినావా వీడియోస్ అయ్యేలా ఏసీలో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఏం చూడండి ఎట్లా చెప్తా ఇప్పుడు దాకా లైవ్ ఇచ్చినావు అన్న, ఈ లోపలికి వచ్చింది అవన్నీ ఇచ్చినావు కదా. లైవ్ తీసుకుని బ్యాక్ రైస్ చేయడం అవన్నీ చేయాలి. Committee members, friends, third floor going over. స్టాండ్ పెట్టేసుకున్నాం భయపడం మీద పైన వచ్చి కూర్చుంటాడు. నేనైతే చేయగలను, ఆ బిఎడ్ చేయలేను అన్న, ఆ బిఎడ్ చేయలేడు ఇది. మనమైతే చేయగలం. లేకపోతే ఆడికి కిట్ ఉండాలి, వైర్ ఉంటే అసలు చేయలేడు. వైర్ ఊడిపోతుందా, లైవ్ ఉంటుందో లేదు చూసుకోవాలని కిట్ తెచ్చి పెట్టేస్తారు. కిట్ దీనికి పని చేయట్లేదు. ఏం లేదు, రేపు ఎక్కడ తిరిగింది అది ఇక్కడ ఈడ ఆడ ఇక్కడ ట్రైపోర్డ్ పెట్టుకోమని ఇక్కడ షూట్ చేసుకున్నాను అంతే. దీన్ని ఇలా వైట్ షాట్ చేద్దాం, దీన్ని ఇలా వైట్ షాట్ చేద్దాం బ్యాక్ ఇట్లా. తర్వాత చేద్దాం. ఆయన దిగాక ఒకసారి వైట్ షాట్ చేద్దాం, ఒక కట్ కొట్టు మళ్ళీ వెంటనే రాండి. బీచ్
कल्याणाय कामिदास भिड़ावली श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः मनोहर ममातुल्यवीर जितेन्द्रियं बुद्धिमतामोदिष्टं वातात्मजं वानरगतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ये सौभाग्य मेरे जी एक ऐसा मनुष्य वाले संतोष आवश्यक ऐसा बने इतनी समय जो हमें समय कभी न मित्र है लास्ट टाइम कोमना चमकले विनंती पत्र दिला स्वामी एक आश्वासन दिला कच्ची गाणं देवते जाएंगे जरा हम एक बेहतर सहज जरा देव होड़ हमें समस्त समाज बांधवाना हमें हंगा पुजूज महागणपति चरण कमलारी आणि हाल न कोरेगा कार्यक्रम वेंकटरमण वापस विनंती केली तशी जेव्हा वापस अतिशीघ्र परम पूज्य श्रीमद विद्याधीशराज तीर्थ स्वामी गौड़ेला हंग ಜ್ಞಾಪಕ मस्जिद निमित्त शिरमेळगी एक सामाजिक सेवक संस्थाना देवाला सेवक सेवा केल्यानिमित्त हम मात्र हमें मुख मागे जेवढं आमगे छान देव काम असतं म्हणून त्यांनी व्यक्तीची भावीला स्वामींना सांगितले सर इतने देवालय आणि स्वामी सेवा केलेलं आहे त्या व्यर्थ जाईना आजने भारी हम पुणे आमगे येऊच्या जनांगताचे फल खंडित मिळता म्हणून आज ते फल आमकां सगळ्यांक मेळना हे एक वस्तू संतोष विषय तशी जी हें पंथा आमकां ಒಟ್ಟು ಈಗ 6 ಗಂಟೆ टाइम मेळ्ळेले ते 6 ಗಂಟೆ आमी ಕೂಡಲೇ बेंगळूर वचून डेट तयार करून 2 डेट दी म्हणून स्वामीना 2 डेट दिला तर जवळ मला 4-5 दिवस आम्ही बेंगळूर चमकले प्रतिपद बेंगळूर वतना एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आमकां येवचें स्टार्ट जालें तेन्ना स्वामीन डेट फिक्स जाली की अनाउंस केल्यानंतर स्वामीला केदार येवचें केदारचे म्हणटनानी नेमके स्टार्ट केलें 5 दीस म्हणून आमकां बारीक खूश जाली 5 दिसांतूय म्हळ्यार हांगा नित्य निरंतर धार्मिक कार्यक्रम जाता तशीच आमगे विनंती स्वामीला मंदण घेवन तांगेल्या संस्थाना देव घेवन स्वामीला आमकां अप्पोडे घेवन हैदराबाद समाजा मोका म्हाका ओपीक दिलेली ते आमकां भारी संतोश विशय तशीच ह्या 5 दीस आमी एक दीस एक कार्यक्रम घालून घेतले आसात ते प्रत्येक समाजांतू धार्मिक कार्यक्रमांतू स्वामीला स्वता तांगेल्या उपस्थितीची आमकां मार्गदर्शन दिवन प्रत्येक देवालय स्वामीला सेवा करता सेवका त्या सेवा केल्या निमित्त प्रत्येक छान जेवण म्हणून स्वामीला प्रार्थना करतो आयची ह्या सभेक स्वामीकडे स्वामीलोकाई वैदिक वृंदांक परिचारिक वृंदांक हा स्वागत करतात.
गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तमतीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्र श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्र श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संत श्रीनिवासु सारस्वत उन्नतीन्तु जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ
अनेक जागी नेगोशिएट नेक्स्ट इमिडिएट पॅकेज आणि नेगोशिएट फायनल सेम आता मी समज तिथं तर वेळ मला तर 4 600 400 ऑलरेडी असतं तसे 6 हे 6 दोन्ही नंतर एक्स्ट्रा जातो आणि ना ते आमच्याकडे एक कॉल फायनल आम्ही गेट झाले त्यामुळे आमच्या समाजमध्ये नेक्स्ट सांगतो आणि एनी टाईम ओके फ्युचर कोणापासून आणि नेक्स्ट ॲक्च्युली मी पार्किंग तर आम्ही ओपन स्पेस घेतो पार्किंग मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राकर गोकर्ण मठाचे उपास्य देवांत नारायण व्यास व्यंकटेशाक मंगल वासुदेव हयती वाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्यमुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांत मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मरुदक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र मंगलम राम साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् मंगल वायु समाज हैदराबाद
ह्या समाजाचे आढळित मंडळी अनेक पंथांनी आमंत्रण दिले, विनंती केल्या, वेळोवेळी कुमटावैकी आयले. तदनंतर आम्ही तिरुपती आशिल्ले, तेतून तिरुपतीक आयले. तदनंतर बँगलोरा परतून आयले. सो अशी 3-4 पंथ त्यांनी विनंती केले. तदनंतर 3 वर्षानंतर आम्ही 2021-22 आम्ही कुमटा चातुर्मासाची कुमटा 22-23 आता 24 अंत्यालगी आम्ही हैदराबादाक प्रयाण करत असाची. सो 3 वर्षानंतर तुमगेले मनोरथ आज परिपूर्ण जाता असा. ताजे पहिले हांगे एक समाज निर्माण केले बद्दल आम्ही पहिले संतोष अभिव्यक्त करताची. आणि आमगेल जन खंय असो त्यांनी खंय गांवां पाविल आसाच, अन्य गांवांत खंय पाविल आसाच, पहिले एक समाज करून घेताचे. ते भारत देशांत ना भारत देशा भायर परदेशांत वेके जावो, आमगेल जन खंय मेळताची मेळंगे न्हू एक समाज निर्माण करून ते समाज निर्माण करचे कारण कसन की म्हळ्यार आमगेल जन वट्ट जावका आणि आमगेल कसन धार्मिक आचरण असा, आमगेल म्हालगड्यान कसन एक परिपाठ घाल्लो आसा, ते परिपाठ चोळून व्हरका म्हणले मेन उद्देश तांगेले. आमगेले मनुस्मृतींत वयके त्याची सांगचे, धर्मो रक्षती रक्षितः म्हणून सांगिल्लें आसा की खंयची व्यक्ती धर्माचे रक्षण करच्याक प्रयत्नशील आसा तसल व्यक्तीक फाल्यां धर्म ताका रक्षण करता म्हणून सांगिल्लें आसा. जर आम्ही धर्माचे रक्षण करच्याक वचनाची, धर्म वयके आमकां रक्षण करच्याक वचना. आमगेल धर्म कसन आमगे कसन एक मालगड्यान आचरण घाले ना गुरून कसन एक उपदेश दिले ते उठूची परिपालन करचे हे आमगेले मुख्य उद्देश. आता पळया, सकाळी सूर्य उदय जाता, जगतांत कसकी जाता आसा, हैदराबादांत कसकी जाता आसा, बँगलोरांत कसकी जाता आसा, तुमगेले मूल गांव मंगळुरांत आनी कसकी जाता आसा, किंतु सूर्याक संबंध ना. मंगळुरांत कसकी जाता आसा, हांव आज 2 तास विळंब जावन घेवन सूर्योदय जात म्हणतवे ना. गांवांत कसने जावो, देशांत कसने जावो, तुमगेले घरांत कसने जावो, सूर्याक संबंध पडना. सूर्याल धर्म कसन की म्हळ्यार म्हाका हे समयाचेर सूर्योदय जावू का. जगतांत कोविड येवो कसने जावो, तागेल धर्म तो चुकेल ना. खंयचे परिस्थितींत आयल्या वयकेची केन्ना तरी मारे आज 6 वरेक सूर्योदय जावका 2 तासा नंतर सूर्योदय जाला, केंचे तरी एक प्रसंग सांगा जगतांत, एक प्रसंगही सांगा. आज म्हाका कुठचे जायना, आज हगूर उठता, आज संडे उठलोक न्हिदेल उरता, हगूर हांव सांगतवे सूर्य, तशी सांगना तो ना. सांजेरी सूर्यास्त जाताना आज म्हाका क्रिकेट खेळच्या वचका, हांव थोड्या वेळान हांव सूर्यास्त जाता, अशें केन्ना तरी एक उदाहरण एक. बट आमी मस्त नेवान दिताचे. आयतार आयले कुडेन आज 7 घंटे आज 8 घंटे उठचे ना. मंडे टू शुक्रवार पर्यंत आम्ही कसन करता म्हणजे जप कमी करचे, आयतार दिवस चड करचे. सो आमगेल व्यत्यास जायत उरता, किंतु सूर्यालय हांतू व्यत्यास जायना. त्याची क्लप्त समयाचेर सूर्योदय, क्लप्त समयाचेर सूर्यास्त घडत उरता. तदनंतर खाली सूर्यनी बाकी पशु पक्षी पळया. एक कुंकड सकाळी 4 घंटे की 4:30 घंटेक शुक्रोदय जाता. आम्ही बेल्ली उदय म्हणटाच. पयलेचे म्हालगडे रैताबी लोक कोण आशिल्ले ना कृषी कर्म कोण करता आशिल्ले, त्यांनी सकाळी 4-4:30 जाले की शुक्र म्हणल्यार ग्रह ते उदय जाता आशिल्ले. ते उदय जाले कुडेन त्यांनी कृषी कर्म करचे वचचे. 5 घंटे लागी वचून गेलो त्यांनी कृषी कर्म करून गेलो. बेल्ली उदय जाल्या म्हणून गेलो हे करचे. आणि कुंकड वैकेची त्याची समयाचेरी ते तिगेले कसन एक प्रतिनित्याचे आचरण आसा ते लोकांक जागोवचे की त्या उठू काम कुंकड. केन्नाय कुंकड आज संडे पाप तांकां जागोवच नाका, बट आमी करताच.
ताका चरड स दिवस पापता गेले एग्जाम आशिल्ले दिवसा उठत आशिल्लो आमी कसं करताची चरडाक जागोवचे वतनाची कित्याक की म्हळ्यार आनी 2 तास रेस्ट दिवय म्हण इकडे कुंकड तशी करना तुम्ही रेस्ट घेना शिवरा तुम्ही रात्री बेगीन न्हिदया तुम्ही रात्री लेट न्हिदया ताका कसने संबंध ना 4 4:30 ಬೆಳ್ಳಿ ಉದಯ ಜಲ್ ಕೂಡ ತಾನು ಕೂಗೋಕಾಗ್ಚೀಚ್ ते काही चेंज करना खंयचे पक्षी घ्या सांजे जल नंतर खंयचे पक्षी घ्या सांजे जल नंतर खंयचे खाण खायनाचे तांगेले एक टाइम असा सकाळी उठो आहार विंचून घेनो खाऊन घेनो हे करताची रात्री केन्नाही तांणी गौजी मारची जावो नाजे रात्री खावचे जावो रात्री उद्दापी जावो पळया केन्नाही जायना मनुष्य मात्र तशें नाही 24 तास कसं नाही म्हणल्यार वेके खाय तुरता आमकां तांक व्यत्यास आशिल्ले हे किंतु प्राणीक केन्नाही प्राणीक पळयले वेक ना पक्षीक डायबिटीस जाल्ले ना कसने तरी BP रेस जाले हार्टा प्रॉब्लम आशिल्ले कसने तरी खंय तरी आयकले कसने आयकलनाचे मनशाक मात्र हे आमकां हे जाता ते रोग हे पक्ष्यांक असल आनी रोग आनी ना कित्याक की म्हळ्यार डिसिप्लिन आसा मागेल धर्म हे सकाळी हांव बेगी उठोवका 6 घंटे की सूर्योदया पयले वचून गेलो हांव काळ की कसन म्हाका मेळटा ते हे करका सांजे सूर्यास्त जाले नंतर हांव घरा पावका तदनंतर आहार विहार कसने ना बट मनुष्याले असल खंयचेही ना तो केनकी उठेता 6 घंटे उठेता केलोपंत 7 घंटे उठेता केलोपंत 8 घंटे उठेता केलोपंत मध्यरात्री 1 घंटेक न्हिदेता सो आमगेल हंतू ते एक डिसिप्लिन की ते धर्म त्या रितीर चलो तशी आमगेल हे ना धर्म मस्तीतले आसा एक आध्यात्मिक विचाराच आसा आरोग्याक विचार आसा मस्तीतले विचारांतू धर्माचे शब्द आमी हे करतात तेतकून आमी धर्मा रक्षण केल्यारी धर्म आमगेल रक्षण करता म्हणून सांगिल्लें आसा तसले मस्तीतले उदाहरण मेळटा जगतांत किंतु मनुष्य प्राणी धर्मा कितले रक्षण करता म्हणले विषय बाकी खंयचेही पळया तांगेल कर्तव्य तांणी बरे रितीर करता आसच तांतू कसनेची कमीपण ना जे विळंब हे ते खंयचेही ना आमी गाय वयके पळया सकाळी गेल्ले करेक्ट त्याची समयाचेर गोधुळी मुहूर्ताकच भितर येता तिका कशी गोतस की हांव सकाळी गेले हांव सांजेरी येवं का हांव येवं का म्हणून कित्याक हांव आरामशीर भायर भोंवेंत न्ही ना येता सो एक धर्म तिगेलो आसा की हांव सकाळी वच का चरो का आनी वापस हांवें यजमानाल घराक येवन घेवन हांव पाव का म्हणून खंय वचो ते गुड्ड्यार चडो रोडार असो हायवेर वचो खंय वचो लास्ट थंय येवन घेवन पावका त्याची समयाचेर एकदा लेट जाले आयिल ना जाल्यार एक यजमान सोदून घेन कडे आपूण हाडता ना आमी चौकशी करताच खंय तरी जाग चुकून गेले की हेत म्हणजे इतले आपापणेले धर्मा बद्दल काळजी एक प्राण्यान घेतले तशी धर्मा रक्षण करची जबाबदारी आमगेली तेतकून आमगेले समाजात जन हांगाशिल्लो टू जन एक मंगलोर की नाजाल्यार भटकळ की नाजे कुमटा की नाजाल्यार त्या गांवांत तुलेन मस्त जन म्हळ्यार कोस्टल एरिया तुलेन आमी हांगा घेवन घेवन पाविल्लो आसा थंय गांवांत पळयल्यार तुमकां एक कसन दिसता की म्हळ्यार देवस्थाना लागींची उट्टू जन आशिल्ले देवस्थाना लागीं देवस्थान मध्ये देवस्थान खंय आसा ताजे वाठारांतूची आमगेले जन आशिल्ले आपेल्यारी उट्टू लोकांक कळत आशिल्ले एक घांट मारल्यारी हां वेंकटरमण देवस्थानांतू आरती जाता आसा उट्टू लोक धांवन घेवन वता आशिल्ले भजन चलता आसा आयकल कुडन उट्टू लोक मेळता आशिल्ले सो आमगेले जनांक त्या एक स्वभाव जाला की एक कडेन वट्ट जावचे भजन म्हणचे ना देवाल स्तोत्र पाठ करचे देवाले उत्सवांतू सहभाग जेवचे हेचीच आमगेले पयले म्हालगड्यान चोल घेवन आयले सो त्याचीची हैदराबाद त्यातकून आमी पयलीं सांगले की हैदराबादांतू तुमी समाज आरंभ केले बद्दल आमी त्यातकून पयलीं आमी संतोष अभिव्यक्त केले कित्याक म्हळ्यार हाजे पयलीं तुमी खंयकी हॉलांत की आनी कडेन खंय तरी तुमी वेवस्था करून घेवन तुमगेले सर्व ही कार्यक्रम करता आशिल्ले आतां तुमगेले स्ವಂತ जाग जाले तुमगेले स्ವಂತ जागेंतू बिल्डिंग वयके निर्माण जाले आजी तुमी इतले धैर्यान
स्वाम्याक आपोवचें एक कारण कसन की म्हळ्यार तुमगेलो स्वताचो समाज जाले म्हणून जर तुमगेलो समाज जाले ना जाल्यार असल्यार स्वाम्याक आपोवचेक वयके तुमकां धैर्य येनाशिल्लें 3 पंत विनंती करचेक जायनाशिल्लें एक धैर्य कसन की म्हळ्यार आमगेले स्वताचो समाज आसा स्वाम्याक वास्तव करता तसो जाल्यार वेवस्था आसा स्वाम्याक ना देवाक हांगा दवरून घेवन देवाले सेव करचें तसो जाल्यार अवकाश आसा म्हणल्यार एक कारणान तुमकां स्वाम्याक हांगा आपोवचेक ना आमंत्रण दिवचेक विनंती करचेक तुमकां एक अवकाश मेळ्ळा जर तुमगेले हे अवकाश ना जाले असल्यार वेवस्था करचें जाता आशिल्लें बट तें एक समाधान आमगेले हातूंत स्वाम्याक एक राबूसूच आशिल्लें आजी खंयकीची रामदेव वीर विठ्ठल संस्थाना देव थंय राबता फाल्यां आमी खंयचे तरी जाग्यान घेवन बिल्डींग बांदल्यार तेन्ना थंय राबिल्लो देव हांगा केन्ना येता म्हळ्यार आनी प्रश्न येता किंतु आजी संस्थाना देव समाजान केल्ले बिल्डिंगांतूची राबचो तसो एक अवकाशू हांगाचे समाजान केले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची त्या न्हयशीची आमगेले स्वाम्यान वैकेची हांगा 88 तेन्ना हांगा समाज हे अशी बिल्डींग निर्माण जालें नाशिल्लें 1988 म्हळ्यार 36 वर्ष पयले आमगेले स्वामी तिरुपती यात्रेक तांणी भायर सरिल्ले आनी तांणी तिरुपतीक आयिल्ले हुबळी रायचूर हैदराबाद तिरुपती अशी तांगेले प्रयाणाचे शेड्यूल आशिल्लें तेन्ना स्वामी हैदराबादांत वास्तव केलें किंतु तेन्ना तांणी खंयची महालक्ष्मी देवालयांत वास्तव केलें म्हणलें एक आमकां विशय आसा तें महालक्ष्मी देवस्थान खंय म्हूण आमकां गोतना किंतु अशीची हाजे पयले खंयचे स्वामी तिरुपती वताना हैदराबादान खंय वास्तव केलें की म्हूण अशी आमी एक प्रयत्न करत आसतना स्वामी महालक्ष्मी टेम्पलांत वास्तव केल्ले म्हणून घेन आमकां तें नोंद मेळ्ळें आसा तदनंतर स्वामी कृष्णा नदींत स्नान आनी इत्यादी केल्ले कितें म्हळ्यार महानदी कृष्णा नदी सो तदनंतर स्वामी गोविंदराजपट्टण तदनंतर तिरुपती स्वाम्यान गेल्ले उल्लेख आमकां मेळटा त्या न्हयशीची आमगेले परमगुरू स्वामी तेन्ना हांगा विश्व महामध्व मंडळाचे एक संमेलन जाल्लें 1956 लागीं तेन्ना स्वामी सेकुंदराबादाक स्वाम्यान हांगा आयिल्लो उल्लेख मेळटा तेन्ना उटू माध्व परंपरेचे संन्यासी यती उटू कडेन मेळून घेवन मध्वाचार्याले एक कसन आसा ग्रंथ की नानी तांणी दिले तसले कसन एक उपदेश आसा ताजे प्रचार की उटू माध्व समुदायाचे परंपरेचे स्वाम्यान एक भेट घेवन एक संमेलन केलें त्या संमेलनाक आमगेले स्वामी अध्यक्ष पद तांकां आशिल्लें सो तेन्ना आमगेलो गव्हर्नर न्ही तेन्नाचो प्रेसिडेंट स्वाम्याक तेन्ना भेट जाल्ले उटू उल्लेख तेन्ना मेळटा सो प्रेसिडेंट की लाल बहादूर शास्त्रीक आनी आमगेले स्वामी म्हळ्यार तोय एक ब्राह्मण आशिल्लो जेना आनी आमगेले स्वामी बद्दल मस्तीतलो ताका एक अनेक पंत ताणें स्वामी भेट घेतिल्ले बद्दल ताणें सेकुंदराबादांत स्वाम्याले प्रवचन आयकले नंतर हांव पर्सनली स्वाम्याक भेट का म्हणून घेवन ताणें पर्सनली वापस स्वाम्याक भेटून गोकर्णांत महाबलेश्वरांत येताना आनी परत स्वाम्याक भेटून घेवन तेणे एक चामर सेवा आनी केल्या म्हणून घेवन उल्लेख मेळटा म्हळ्यार तितले एक आत्मीयता लाल बहादूर शास्त्रीक आनी आमगेल्या स्वाम्याक तेन्ना एक आशिल्लो उल्लेख मेळटा तेन्ना तागेल्याक लागीं आमगेलोच एकलो एवी पैकी एवी बाळिगा कोणकी शास्त्री वट्टू कोणकी लागीं आशिल्लो तेन्ना शास्त्रीन विचारलें हे खंयचे स्वामी म्हणून ताणें सांगलें हे आमगेले स्वामी तशें आसल्यार म्हाका भेट का म्हणून घेवन सांगिल्लें कशी एक तो केन्नाय आमगेले गुरुस्वामीक सांगता आशिल्ले आनी गुरुस्वामीन सांगून आमी वैकेची तेन्ना आकलन करून घेतलें आज तेची हैदराबादाक आमी पांय घाल फुडें फस्ट टायम कुडगास आयिल्ले त्या महालक्ष्मी टेम्पल आनी सेकुंदराबाद सो अशी स्वाम्यान संचार करत उरल्यार आमकां वैकेची म्हालगड स्वाम्यान कसकसन केलें इनडायरेक्टली म्हालगड स्वाम्याक उडगास करता जाल्यार अवकाश आमकांय मेळटा तसले एक उडगास आज आमकां करचेक अवकाश हांगाचे समाजांनी हांगा आमंत्रण केले निमित्तान ते उट्टूची आमकां उडगास करचेक अवकाश मेळ्ळे त्या न्हयशीची अनेक गांवतुल्यान म्हळ्यार मस्त धूरतुल्यान आज स्वाम्याक स्वागत करचेक
एक 20 की 25 किलोमीटर मस्त धुरतुल्यान आयले, हांगा दिसता आसा इतलो कायल्याचे म्हणून, किंतु कितलो धुरच्यान आयले तो कोणाको गोतना. किंतु इतले धुरच्यान स्वामी प्रथम पंथा हैदराबादा येता आसाची तांकां हृतपूर्वक जावन स्वागत करता म्हणल्या उद्देशान आज तुम्ही सर्व लोकांना स्वागत केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवहारांतू, तशीच आमगेले GSB समाज हैदराबादांतू, तशीच आमगेले समाजाचे सर्वही पदाधिकारी तांणी करता आसले तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. पर्तगाणी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गो
कर्णमठाधीश भजन मगिरी श्रीराम मूलमंत्र हवन स्टार्ट जाता 8 गंटेची पूर्वजनाने येऊ का तदनंतर मगिरी 1 गंटलागी भजन भजन जातरी मध्याह्न पूजा अन्न संतर्पण मगिरे संजे उपास भजन रात्रि पूजा 17 तारीखिक कोणी भिक्षुक असल्यारी 10 गंटे भितर करूका 10 गंಟनंतर स्वामी ತಂಗೆಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಸಿಟರ್ ಬಾಯಿರ್ ಹೊತ್ತು ಸತಿ ನಾ ಮಂದಲರ तुम्ही 18 19 20 3 दिवस ಅಂತೂ तुम्हाला केदन तुमका अवकाश असती ते दन करूयात आणि भिक्षु जाल्यार ते सूची स्वामी पाद पूजा करतात आणि 18 सेम सकाळी निर्मल विसर्जन वेळारी जलतीतले बैल मनशान येऊन विष्णु सहस्रनाम रामरक्षा स्तोत्र सांगल्यारी भारी उत्तम तदनंतर यथा प्रकार भजन जातरी मध्याह्न पूजा जातरी स्वामी भिक्ष जातरी कोण भिक्ष करेल की ತಂಗೆಲೆ पाद पूज जातरी वापस संजे 6 गंटेಗೆ भजन जातरी रात्रि पूजा जातरी पाद पूजा अन्न संदर्पण 19 तारीखिक वीरविठ्ठल भजना मंडळी गंगोलीचे त्यांनी येत असती त्यांनी फर्स्ट टाइम 15 जण येत असत नॉर्मली त्यांनी 7 के 8 जण मांत्री होचके हैदराबाद फर्स्ट टाइम योजना निमित्त नमगे शकच आम्ही ते उपयोग करका 20 तारीखिक सकाळी व्यंकटेश भजना मंडळी द्वारकानाथ भवन बेंगलोर हंगेल भजन आसा आम्ही 4 महिने द्वारकानाथ भवन बेंगलोर भजन केलेले आसा जसं की हैदराबादाच्यान प्रीती दवरनो तांचो 2 जण हैदराबादांत वशिले एकलो विक्रम प्रभू म्हणून सांगून 2 वर्स संघ आशिल्लो कमलाक्षी येत आसा तदनंतर मगिरी संजे 4 देखून 6 श्रीराम भजना मंडळी मित्तबैल हंगेल भजन आसा मगिरी आयतार सकाळी तृप्त मुद्रा धारण आसा त्या टायम आमी तुमकां फुल्लीच ತಿಳಿಸ್ತಾ ती ताकाय पूर्वजणांनी एक आयतार जाल्या निमित्ती कसले तुमगेले कमिटमेंट असल्यार हे 5 दीस बगले दवरा आणि सांजे 6 गंटेಗೆ सोमेला महासभा प्रवचन हे आमगेले 5 दिसा प्रोग्राम 21 सकाळी 6 गंटेಗೆ सुप्रभात सेवा जातरी उपास निर्मल विसर्जन मगिरी रामरक्षा स्तोत्र विष्णु सहस्रनाम पुरा जाता त्या दिवशी स्वामीक आम्ही वापस बेंगलोराक पेटून दिवचे कितले जाण 7 दीस की आम्ही परत जावक जाल्यार बसा वेवस्था आमी करता ती खंडित असले अवकाश तुमकां मागीर मुखार मेळटा म्हूण आमी सांगूं जायना ज्या निमित्त ह्या एक प्रॉब्लम पुरो जनाक वच्चे वेळार आमी स्वाम्यालो आशिर्वाद घेतल्यार आमगेल्या मुखावेल जनांगाक मुखावेल्या पिळगेक खंडित चांग जाता म्हणून म्हगेले एक आत्मविश्वास सांगता आसा हे आमगेले पुरो 5 दिसा प्रोग्राम पक्ने कसले प्रोग्राम चेडून आसल्यार आमी फुल दीस इन्फॉर्म करतात हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।